म्हादय न्हंयचें उदक कर्नाटकाक दिवपाचो निर्णय केंद्र सरकारान घेतिल्ल्यान गोंयांत बोवाळ जाला. मात इतलो व्हड निर्णय केंद्र सरकार घेता आनी आमच्या मुखेलमंत्र्याक खबरच ना अशें जावपाकच शकना, अशें गोंय फॉरवर्डाचो अध्यक्ष विजय सरदेसाय म्हणटा. म्हादय संदर्भात केंद्रान घेतिल्लो निर्णय राज्याच्या मुखेलमंत्र्याक खऱ्यांनीच खबर ना जाल्यार तो राज्य सांबाळपा खातीर लायक ना. तांणी आतांच राजिनामो दिवचो अशी मागणी विजय सरदेसायन केल्या. ताज्या हातान जर कितें मेळूंक ना जाल्यार हें तें दीस इज द एसेंट वीच द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हॅज सेंड टू द गव्हर्मेंट ऑफ कर्नाटका. वी हॅव सोर्स्ड इट फ्रॉम देर. दीस गिव्स द डिटेल्ड एनवायरमेंटल क्लियरन्स फॉर द होल प्रोजेक्ट, द कंट्रोवर्शियल एनवायरमेंटल क्लियरन्स ही ती हें लेटर हें लेटर आमी हें केलां म्हळ्यार कितें इट इज सेंट ऑन द नेट आनी ताजो आमी कॉपी काडल्या. हें हांव तुमकां सगळ्यांक आतां दितां. वी कॅनॉट हॅव अ चीफ मिनिस्टर हू सेज आय डोंट नो हें कशें जालें. हाव कॅन यू से यू डोंट नो? अरे यू हॅव मेट विथ दॅट मिनिस्टर, युअर पार्टी इज इन पावर, दॅट मिनिस्टर डजंट डिस्कस दीस विथ यू. द एनवायरमेंट मिनिस्टर मेक्स एन अनाउन्समेंट, doesn't even pay heed to the fact that Goa is a disputed party in this. So हाजे अर्थ कितें? गोंयचें उदक सोडलां ताणें, ताजे खातीरूच तें होलसेल डिफेक्शन जालां दिसतालें. होलसेल विकया म्हणून गोंय सोमतेंच अशें म्हाका दिसता. देर इज नो अदर कन्क्लुजन फॉर दीस. आय डिमांड हिज रेजिग्नेशन बिकॉज ऑफ हिज इग्नोरन्स, बिकॉज ऑफ हिज फेलियर टू इंटेलिजन्स फेलियर with regard to Karnataka applying, and because of his own strong conviction to do anything for Mahaday which he considers more than a mother. Including April Street. Yes, it's very much relevant. It's in the public realm. कर्नाटक सरकारान म्हादयचें उदक दिवचें म्हूण केंद्रा कडेन एप्रील म्हयन्यात प्रस्ताव दिल्लो. ताचे उपरांत गोंयचो मुखेलमंत्री जायते फावट दिल्लीक गेला आनी हो विशय मुखेलमंत्र्याक सांगूंक ना अशें जावपाक शकना. कर्नाटक सरकारान दिल्लें मागणी पत्र गोंय सरकाराक कळयनासतना निर्णय केंद्र सरकारान घेतला जाल्यार भाजप सरकार गोंयाक किंमतच दिना असोच अर्थ जाता अशें विजय म्हणटा. See, if you go by the facts of the case, on 26th April 2019, Karnataka has filed for environmental clearance with MOEF. April, by May, June, July, August, September, October, सोंपपाक आयलो. 6 म्हयने जाले. 6 म्हयने गोंयचे सरकाराक एक कुस्कूट कांय हें मेळना. म्हळ्यार देर इज अ कंप्लीट इंटेलिजन्स फेलियर and you are fighting this party in Supreme Court. And on 9th September, there is a tweet by the Union Minister and Dharwad MP Prahlad Joshi. तो कितें म्हणटा की आपूण चीफ मिनिस्टराक मेळ्ळो इन अ स्टार हॉटेल इन पेंजीम, एंड देन ही प्रोसिड्स टू हुबळी. हें केन्ना जालें? 9 सप्टेंबराक. आज तारीख कितली रे आज? 24 ऑक्टोबर. म्हळ्यार 1.5 म्हयनो जालो. 1.5 म्हयन्याक तुवें डिस्कस कितें केलें ताजे कडेन? कितें डिस्कस केलें? सगळें इजिली सांगतात मायनींग रिजम्पशन म्हणून. मायनींग रिजम्पशनाचें कितें जाल्लें आहा? सो चीफ मिनिस्टरान प्रल्हाद जोशी कडेन कितें डिस्कस केलें हें खूब म्हत्वाचें जाता. कित्याक बाब प्रकाश जावडेकरान एनावन्स करतना म्हणलां की एट द इन्सिस्टन्स ऑफ प्रल्हाद जोशी, माय कलीग प्रल्हाद जोशी, वी हॅव गिवन दीस EC. आतां त्या मनशाक आमचो मुख्यमंत्री मेळ्ळा आनी 1.5 म्हयने पयलीं मेळ्ळा. जेन्ना आमी अटॅक करता तेन्ना MOEF मिनिस्टर विड्रॉज द ट्वीट. बट विड्रॉईंग द ट्वीट इज नॉट विड्रॉईंग दीस डॉक्युमेंट. इट्स अ लॉंग ड्रॉन आउट डॉक्युमेंट and it is completely at odds with with the गोंयचे 6 तालुके एफेक्ट जाता. सारके मदल्यान ताणें हातूंतल्यान पास केल्लें आहा. तुमी तें पळयात कितें तें. ताका फॉरेस्ट हें कितें म्हणटा तर तें, वॉट यू कॉल दॅट? ना सँक्च्युरीचें आनी तें डायवर्जन ऑफ 450 hectares ऑफ फॉरेस्ट इज इनवॉल्ड, एंड दॅट टू सँक्च्युरी लँड where it is very very difficult in other case. So अशें आहा की सरकार सामको has turned out to be a failure. 26 सप्टेंबराक चीफ मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केलो.
खंय तें गोवा एनवायरमेंट फेस्टिवल म्हणून संजय स्कुलान जालें पर्वरी की म्हादय म्हणटी आमची सामकी आमी राखतले पूण फोकस इज ऑन डिसिल्टिंग द रिवर्स म्हणून. सो फोकस इज नॉट ऑन सेविंग द रिवर, इट इज ऑन डिसिल्टिंग द रिवर, ऑन टेकिंग अ कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ दॅट रिवर. सो सी ऑल दीस थिंग्स, दीज आर ऑल फॅक्ट्स, यू कॅनॉट डिनाय दीस. इतलीं वर्सां म्हादयचेर गोंय सरकारान कोट्यांनी रुपया खर्च केला. तशेंच आदलो एजी आनी ताच्या टिमीन गोंयांक कांय प्रमाणात जैतय मेळोवन दिल्ले. मात गोंयचें हें सरकार आपल्यो खुर्च्यो सांबाळपा खातीर खंयच्याय पावंड्याचेर वतलें हेंच दाखोवन दिलां असो आरोप विजय सरदेसायन केला. एक SLP सुप्रीम कोर्टान आहा, ऑर्डर दितकर म्हादय ट्रिब्युनलान, इतलें आसून पसून हो प्रोजेक्ट एप्रूव जाता. म्हणल्यार कितें अर्थ जाता की गोंयाक ते कॅरूच करनात. कळ्ळें तुका न्ही? गोंय म्हणटा तें आतां पडूनच वचूंक ना. पर्रीकार आसतना गोंयाक दिल्ली BJP लिडरशीप लेखताली. आतां हो मुख्यमंत्री ते लिडरशिपीचेर आदाराचेर मुख्यमंत्री उरला. सो कोंतूच काडना ते गोंयांक. सच ए मेजर डिसिजन which he claims he has not even been consulted. Does it make him worthy of leading Goa? It's not a small matter. It is a matter which, when it was given an in principle approval, Parrikar took the whole all-party delegation to Vajpayee. He got that tribunal appointed in 2002. And after a long drawn-out legal battle, we have ended up winning it. And all the members of the House, including me who is now sitting here, and others who are now recently become ministers, all party to a unanimous resolution congratulating then AG, Atmaram Nadkarni and his team for having defended Goa. Speaker then also was chairing the House. He happens to be the Chief Minister now. So the only advantage आमची ती अशी तुम्ही अशीच allow केली. Means you have just surrendered our advantage. So this government doesn't deserve to be supported because the government does not do anything for the people. The government is sleeping. And if the government wants to continue sleeping, even with Karnataka, then Goans cannot keep quiet. We will do our bit. गोंय सरकाराक गोंयकारांचें कितेंच पडिल्लें ना. गोंयकारांच्या भविश्याचो हो विशय असोच राजकारणाच्या स्वार्था खातीर सोडून दिवपा खातीर गोंय फॉरवर्ड तयार ना. गोंयच्या हिता खातीर गोंय फॉरवर्ड हरीत लवादा कडेन वतलो अशें सरदेसायन सांगलें. तशेंच विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतान खासा अधिवेशन आफोवपाची मागणी केल्या. ताका आपूण तेंको दिता अशेंय सांगलें. You have a chief minister who's not been considered, who goes to Delhi often. Why do they go to Delhi now and click their snaps and bring it on the paper? They are not going to Delhi and clicking those snaps for Goa. They are not raising issues of Goa. All these ministers, they are going them and raising issues about themselves. This is my charge on each one of them whose photos you all are publishing in the papers. म्हाका दिसता हो एक्सपोजर जावपाक चड गरजेचो. कित्याक जर हें जायना जाल्यार जी पर्रीकाराची लिगसी आहली टू डिफेंड म्हादय फ्रॉम 2002 till the date he died, all that is going to be surrendered in one shot. So I want to now say that we will move the NGT. Goa forward will move NGT. We have the documents. We don't trust this chief minister to move anything because all that he may have consulted. He may have been consulted before this decision has been taken. So we will move NGT and we will use the services of our ex-AG, this Datta Lavande, as our counsel to move the NGT. Ada, as a self-respecting Goan, he should accede to our request. We have not met him as yet. We will now approach him to be our counsel in the NGT because we feel there are lots of grounds to stay this environmental clearance. In detail, we'll do the best to protect the interest of Goa. So I am actually giving a call to all Goans to do their bit. In this, I don't want to play politics. काल दिगंबर कामतीन मागला की स्पेशल सेशन जावचें. I support his demand for special session. And I am sure that every MLA, self-respecting MLA, स्वाभिमानी तर गोंयकार आसा. सगळे म्हळ्यार MGP, रोहन खंवटो, प्रसाद गांवकार कोण आसा ते, I think should welcome. And
each of these ministers who are there in the cabinet have to now make their stand clear. Because 6 talukas are affected, especially North Goa MLAs. More who are in the government. आता लिपून जावचें ना कित्याक वी विल स्टार्ट एन एजिटेशन. वी विल गो टू ईच विलेज. माड यात्रा कशी केल्ली पळय ताजे परस व्हडलो सेल आवट हो. एक एक गांवांत वचून आमी सांगतले ताजे पयलीं त्या आमदारांनी आपली जें कितें स्टँड आहा तो क्लियर करचो पडटलो. हावजान भाशणां दिवन जावची ना. कितें तुमी केलें सगळें म्हणटाले कितें सरकार दुसरो आशिल्लो गेले खेपे. कर्नाटकान काँग्रेस आशिल्ली. आतां कर्नाटकान तुमचो सरकार आहा. वयर तुमचो सरकार आहा. पूण तुमकां तर ते लेखीत नात कित्याक तुमकां ती कॅपॅसिटीच ना टू बी नोटिस्ड इन दिल्ली. देन देर इज समथींग व्हेरी सिरियसली रॉंग. which I think is what is happening with, because there is no protection for Goa in this order at all. गोंयचें नांवूच ना ह्या ऑर्डरीन. As if there is no dispute that is there. They are oblivious to the dispute. You cannot be oblivious to the dispute because this is now an SLP in the Supreme Court. It is a matter is sub judice and it has been fought for a long time. So हाजे खातीर म्हाका अशें दिसता की आनी दुसरे भशेन एक एनजीटीना म्हाका दिसता ग्रावंड आहा. जेन्ना MOEF मिनिस्टर म्हणटा की एट द इन्सिस्टन्स ऑफ द लोकल MP I have approved this project. It means political considerations are playing a role in this environment clearance. I think this is a ground to state. म्हणून गोंय जागचें पडटलें आनीक गोंय जर जागना जाल्यार हे गोंय विकून उडयतले. हे भायर कॅम्पेन करून करून हे विसरले हे खंयचे गोंयचे ते आनी जे गोंयकारपण म्हणून सांगता पळय ते विसरले आपूण खंयचे ते. म्हाका दिसता ते विसरले हे दिसांनी कित्याक ते भायर कॅनवसींग करताले.